नॅचरल जस्टीस दिवंक ना सरकारान. जे पळय आमचे हेरींग जावपाक जाय आसलें लॉ मिनिस्टरा कडेन कायद्याचे डिस्ट्रिब्युटरान ते आमकां हेरींग दिवंक ना. हेरींग दिनासतना आमी नॅचरल जस्टीसाची सूट फायल केल्या. सरकारान इनजस्टीस केला म्हणटा तुमी? असो केला म्हणून आमी कोर्टान गेल्या ना. इनजस्टीस केलाच न्हू. जाल्यार तशें आसलें जाल्यार एक 2-4 फाटी हेरींग घेतलो आसलो आनी मागीर ऑर्डर पास करपाचो. विशय जनरल बॉडीक हो विशय येवचो ना इलेक्शनाचो. फक्त रोला बाबतींत चर्चा जातली पूण रोलूय ताका करपाक एज पर बायलॉज पावर ना हें हांवें तुमकां आतांय सांगलां. तशेंच आमच्या संबंद गोंयच्याय आमच्या नाती बांदवांक हांव सांगूंक सोदतां की हो अजेंडा काडलेलो आहा तेन्ना आमच्या बांदवांनी डिसायड करपाचें बाबा ते जनरल बॉडी वचपाचें काय पळय ना पळय तें. कित्याक आमी ते जनरल बॉडीक वचपाचें ना. कित्याक आमी रीट पिटिशनान घातलां आनी आमी रीट पिटिशन जें घातलां आमी एज ए कमिटी म्हणून घातलां. आमी पर्सनल घालूंक ना. आमी आजून म्हणटा की आमी कमिटीज आसा म्हणून आनी आमी त्या प्रमाणे रीट आनी हायकोर्टान क्लियर म्हटलेलें आहा जो पर्यंत डिस्पोज जायना मॅटर तो पर्यंत एडमिनिस्ट्रेटर काय करूंक शकतो ना. समाजाचो इन्कम वर्साक सर्टिफिकेट जे खपता 2-3 लाखाचे तो समाजाचो इन्कम आतां सरकारान हाडून बसयलो आनी पयशे फारीक करचे पडटा भंडारी समाजाक. आतां ते कितले पयशे तेजो पगार आसतलो थंय स्पेसिफीक करूंक ना पूण भंडारी समाजान ताका पेमेंट करपाक जाय आनी तो ते पयशे काडपाक शकता अशें म्हणून त्या ऑर्डरीन बरयल्लें आहा. तेन्ना हे आमकां समाजाक खूब घातक आहा आनी आमकां भंडारी समाजान हो जो एडमिनिस्ट्रेटर लादला आनी जे कितें पळय सरकारान केलां तें म्हाका दिसता चुकीचे पद्दतीन केलां म्हणून आमी कोर्टान गेला आनी कोर्टाचो न्याय जो कितें आसतलो फुडें तो आमी मान्य करतले. सॉरी टू से दीस ओके. आनी कोण तरी हातूंत भायलो मनीस जो आहा पळय न्ही तोच टेलरींग करपाक लागला म्हणून आमचे जे सगळे ट्रेडिशनल बिजनेसीस आसले जे पयलीं मूळ गोंयकार करताले ते बिजनेस सुद्दां सगळे कोणी तरी खंयच्या तरी बाकीच्या स्टेटींतल्यान येवन ते बिजनेस हे तेंच्यांनी आपूण तेंच्यांनी टेक ओवर केले. म्हणून म्हणजे तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा बिजनेस खंयचोय ल्हान आसा बिजनेस खंयचो बारीक आसा बिजनेस खंयचो तुच्छ आसा हाचो विचार करचो न्ही. तो बिजनेस सपोर्ट करपा खातीर तुमकां जो सपोर्ट जाय सपोर्ट येतली कशा दृश्टीन सपोर्ट जेका आमी म्हणटा तुमकां कदाचीत फायनान्शियल सपोर्ट जाय तुमकां कदाचीत टॅक्नॉलॉजी वायज सपोर्ट जाय तुमकां कदाचीत आमी म्हणटा की लिगल सपोर्ट जाय तुमकां ट्रेड आनी मार्केटींग हें कळपाक जाय म्हणून आयचो प्रोग्राम आसा. फक्त तकलीच न्हय आपल्याक कितें करपाक जाय तें म्हणून म्हाजें तुमकां सगळ्या जाणांक म्हजें म्हणणें आसा की आमी जेन्ना आमी अशा पद्दतीची बिजनेस करपाची भावना तकलेन दवरतले तेन्नाच हें पॉसिबल आसा. आनी आमी यंग भुरगे जे आयज ITIनी शिकता जे आमकां प्लंबींग कॉन्ट्रॅक्टराची गरज आसा आमकां इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टराची गरज आसा. आज सोदले सुद्दां जरी आसत जाल्यार आमकां प्लंबींग कॉन्ट्रॅक्टर मेळना आमकां इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर मेळना. ओके. इवन दो आमी पळयता की खंयचेंय काम जर करपाक जाय आसत जाल्यार मागीर ताका मेरे पास है म्हणटा तो मेरे पास है म्हणून आमी समजपाचें तो खंयच्यान येयला वो वहीं से आया है म्हणजे तो खंयच्या तरी भायल्या स्टेटींतल्यान हांगासर येवन तो उरलेले बी आपल्या थंयसले आसता पूण भैया आ जाओ म्हणटा यहाँ पे काम है आपको भी मिलेगा तेंची दुबय जाल्ली आहा. 5-6 दिसां फाटीं उंचेले हांगासर सुभाष नायक हे 62-63 वर्साचे मनशाचो खून जाल्लो आनी ह्या हितून म्हापसा पुलिसांनी 2 जाणांक सस्पेक्ट अरेस्ट केल्ले तितून आरोन फेर्नांडीस हो आनी दुसरो रामप्रसाद गुन हांकां दोगांयकूय अरेस्ट केल्ले आनी तांकां त्या उपरांत तांकां रिमांडाक म्हापसा कोर्टान उबे केले. तेन्ना कोर्टान तांकां 6 दिसांचो पुलीस कस्टडी दिली. त्या उपरांत 6 दिसां उपरांत आयज परतून म्हापसा पुलिसांनी ताका रिमांड सोंपल्या उपरांत परतून रिमांड घेवपाक म्हापसा JMFC कोर्टान उबो केलो. तेन्ना तांकां कोर्टान इन्वेस्टिगेशन करपाक परतून आनी 4 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. फुडलें इन्वेस्टिगेशन आसा तें म्हापसा पुलीस करतात. स्टुडंटा खातीर म्हापशेच्यान श्याम फडते. नमस्कार. आयज सकाळीं 2 पायपलायन फुटिल्ली आसा. एक सगळ्यान पयलीं फुटली ती म्हापसा खोल्ले एकता नगर हांगासर. एकता नगर थंय टाकी आसा तेज्या सकयल एक वाल आसा त्या वालाची गेट बसली खंय आनी जे कितकेशेच उदक
वेस्ट जाले. थंयसर जी बिल्डींग आसा तेंच्या लोकांनी व्हिडिओ बी काडले, ते व्हायरल जाले आनी तांकां दिसलें जो वय आसा वाल ऑपरेटर तेणे वाल बंद करूंक ना, तेज्या खातीर खुबशें उदक वायरल जाता, वेस्ट जाता अशें तांकां दिसलें. पूण ही गोश्ट कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा, ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट, जो AE आसा रोहिदास नायक, हेज्या कानार पडटाच ताणें आपले स्टाफ थंय धाडले. जो प्रॉब्लम आसा तो सॉल्व करपाचो तेंच्यांनी हातीन घेतलो. जे कॉन्ट्रॅक्टर बी सगळे थंय पावले आनी तेंच्यांनी जो वालाचो जो इशू आसा तो सॉल्व केल्लो आसा. पर्वरी पुलीस स्टेशन आसा तेज्या ऑपोजीट एक मेजर बेतीची पायपलायन वयता, ती पायपलायन फुटिल्ली आसा. पर्वरी हांगासर तुमकां खबरूच आसा की जे फ्लायओवराचें काम चालू आसा थंय JCB बी काम करता. आयज सकाळीं 7 सुमार एक व्हडली पायपलायन JCBन फोडली आनी जी पायपलायन बेती हांगासर उदकाची पुरवण करताली. ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट हांकां कळटाच तेंचे सगळे इंजिनियर बी ऑन द स्पॉट पावन आतां सगळी जी यंत्रणा थंय काम करताली. आतां जो पायपलायन फुटिल्ली ती रिपेर जाल्ली आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार. जे इक्विपमेंट्स आसले ते इक्विपमेंट्स हेल्पान आमी जे दोनूय लोकांनी जी कट केली लॉक कट करून वयर उखलले जाल्यार आमी सगळें घेवन जाल्लो. सामान आसल्या कारणान हांवें सगळें उदीक मारिना. जे यूज CO2 एस्टिमेशन 2 CO2 एस्टिमेशन जळयला आमी. ओवन आसलो पळय ओवनांतल्या भितरूच तो उजो आसलो आनी कितें उजो नासलो. हय आमी ते मेन कनेक्शन आमी ते कट केले मेन कनेक्शन आनी एस्टिंग द्वारा आमी तो शॉर्ट सर्कीट ओवनाक लागलो. शॉर्ट सर्कीट आसतलें ते शॉर्ट सर्कीट जाल्यार तो रातभर चालू उडोवन चड घेवन जावन पेटला आसतलें. ना पात्रांव तो मातसो वेळा खंयतरी आउट ऑफ स्टेशन गेलो पावपाक. कितें ओवन चालू आसता भितर ते जाल्यार म्हाका खबर ना. काल केन्ना बंद केल्लो तो? एक 10 मिनट बंद केलें. चालू दवरलेले बी ओवन? भायर नुस्तें उरलो दिसता. नरशी दवरतात बी तशें? ना हांव सगळें बंद करता. मेल्ल्या म्हायती प्रमाणे बेकरी आहा ती बंद आसली. भायर जे लोक आसले तेंच्यांनी उजो पयलो आनी सोमतोच म्हापशेच्या फायर डिपार्टमेंट आहा तांकां कॉल केलो. ते ऑन द स्पॉट पावले आनी तेंच्यांनी हायड्रॉलीक टूल्स यूज करून जी शटरां आसा तेजे लॉक ते तोडले आनी शटर ओपन केले. मागीर ओनर आहा तो ऑन द स्पॉट पावलो आनी थंय तेंच्यांनी जे इक्विपमेंट यूज करून जो दोवर बी आसलो तो भायर काडलो आनी खुबशे सामान आहा तेजे ते सेव केल्ले आसा. जो आमकां इन्फॉर्मेशन मेळिल्ली आहा त्या प्रमाणे शॉर्ट सर्किटी खातीर हो उजो लागिल्लो आसा. जो ओवन आसा मायक्रोवेव ताका हो उजो लागिल्लो आसा आनी फक्त 30,000चे नुकसाण जाल्लें आसा. म्हापशेच्या फायर डिपार्टमेंटान तेजे खुबशे सामान सेव केल्लें आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार. The High Court has dismissed a public interest litigation filed by NGO Goa Foundation challenging Goa iron ore dump handling policy which was notified in 2023. According to the policy, the erstwhile leaseholders can handle the dumped iron ore after paying the royalty. But this was challenged by the petitioner Goa Foundation, contending that iron ore can be handled only after auctioning that iron ore. But now the High Court has dismissed the PIL of Goa Foundation. Consequently, the dumped iron ore can be handled as per the policy. Mukesh Kumar for Prudent. मनोज आमचो लिडर. मनोजाच्या नेतृत्वाखाली आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष आसा. आमी फुडें काम जें आसा तें आमचें करीत रावतले. लिडर तुज्या वांगडा आहा न्हू? पळय आमी काम करता वांगडाच आसा म्हणून काम करता. वांगडा आतां कशें आसा हांव जेन्ना आसा हांव जें काम करता लोकां वांगडा आसा लोकांनी म्हाका उलो मारलो. बिंग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव हांव हांगा येयलो फुडेंय वयतलो. ज्या ज्या कडेन म्हाका उलो मारतालो त्या कडेन आसतलो. तुम्ही एकामेकाक फेसबुकाचेर फॉलो करताले मात आत्तां म्हणजे चॅक करता जाल्यार तुम्ही दोगांकूय एकामेकाक फॉलो करना अनफॉलो केला. सो कशें कित्याक म्हणून हांवें कोणाक अनफॉलो करूंक ना. सो हांव नकळो तुमी खंयचे हेजेर अनफॉलो तुजेच पेजीचेर तुजेच जी ऑफिशियल पेज आहा तेजेरूच मातशें चॅक करचें. हांवें कोणाक अनफॉलो
दुसरे वटेन अक्षयचो पंच जुलियस आल्मेडान केल्ल्या स्टेटमेंटाचेर मात विरेश कितेंच उलयलो ना. ऐकात विरेशाचे म्हणणे. जुलियस आल्मेडा आगासायचो पंच हा पळय तो एक तुमच्या मध्ये दोघांच्या मध्ये हे आहा कित्याक तेका जेन्ना पळय नोटीस पावली तेन्ना तो तुज्या बरोबर दिसलो. तेका लागून बीन डिफायन केले तुम्ही पोस्ट घातला की आपण तोंड ओपन करू का म्हणून विरेशाक पळय हांव पळय आतां हेजेर चड कमेंट करपाक सोदना. मेन आमी स्टीक रावया गोंय राखपाक लागून. हे विशीं मनोजाचे म्हणणे ऐकून घेवपाचो यत्न केलो पूण ताणें फोन काडलो ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नमस्कार. आज सकाळी सांगोड्डा चौगम रोडाचेर एक फेटल एक्सिडंट जाल्लो आसा. बारामती पुण्या हांगासरलो विकास सोलेट हो 24 वर्साचो हो बायक घेवन सकाळी 4:30 सुमार ट्रॅव्हल करतालो. त्या दरम्यान तेजो बायक चलयतना बायके वयलो नियंत्रण गेली आनी एक कंपाऊंड वॉलाचेर ताणें बायक मारिल्ली आसा. तो बरो स्पिडीन आसलो खंय आनी ताणें इम्पॅक्ट इतको जबरदस्त आसलो की ताणें ती कंपाऊंड वॉलाचेर बायक मारली तेन्ना तो सोमतो सकयल पडलो आनी तेजो थंय ऑन द स्पॉट तेजें निधन जाल्लें आसा. सालिगांवच्या पुलिसेक हेजें इन्फॉर्मेशन मेळटाच पुलीस ऑन द स्पॉट पावले. पंचनामो बी केल्लो आसा. जी डेड बॉडी आसा ती म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान दवरिल्ली आसा. मजगतीं कावेलोसी एका गाडी आनी दुचाकीमध्ये भयानक अपघाता उपरांत खंय ड्रायव्हरान पळ मारपाचो यत्न केल्लो. थळाव्यांनी वेळार धरलो. सध्या तो पुलिसांच्या ताब्यांत. हांवें परत एकदां सांगलां म्हणजे नवीन कॅसिनो येवचो ना म्हणून. थँक्यू. तो ऑलरेडी गोंयान एंटर जाला सो कोणी कितें काडलां आमकां कितें. The High Court, by an order dated 6th May, stayed the casino vessel from entering and mooring in the river Mandvi till further orders and adjourned the hearing for 6th July. This means the vessel cannot enter the river Mandvi till at least 6th July, which is required for it to operate as a casino. In the same order, the High Court directed the Goa government to place on record first before the court if any decision taken for transferring the casino license from the old lower capacity vessel to the highest capacity new vessel. In other words, the transfer of the casino license or the grant of a casino license to the new vessel would only be possible if permitted by the High Court. Now the petitioner enough is enough apprehends that the respondent casino company may approach the Supreme Court to challenge this High Court interim order. Hence, enough is enough, taking proactive legal action, has filed a caveat before the Supreme Court. आता एप्रिल 30th झाले, मेचे 7th आता फर्स्ट वीक झाले. कॅप्टन कोर्ट सेइंग आता जायना, आता मॉन्सून जातले, डेल्टन कॅनॉट शिफ्ट बिकॉज तांचे कितें मोरिंगाचें काम जावना. सगळे एक्सक्यूज आमकां खूब सांगले. हांव कितें म्हणटा ते तांकां फेब्रुवारीन खबर आहले बाय 30th of April यू हॅड टू मूव. सो सीआरपी पंच इतके लेट कितें रावल्या ते हे सारू. आय गॉट कंप्लेंट इन रायटिंग. वी हॅव गॉन एंड स्पोकन टू हिम. गोंयच्या लोकांक पिशाण काडटा कित्याक आमकां सगळे किती लोकांक सगळे इकडे करून वी नॉट समथिंग अबाउट. If it means going to court, we will have to look at that option also. The government has to take a firm stand and not allow the casino vessel to come in. कोर्टान वचूंक नाशिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता आज ही बोट आमच्या दोळ्या समोर हांगा मांडवीत बशिल्ली आसतली.
व्हायलेशन ऑफ स्टॅच्युटरी ड्युटीज बाय सरपंच अँड डेप्युटी सरपंच. आता प्रेझेंटली जी लास्ट जी सरपंच असलेली ती मिस दिव्या नायक असली, यांच्यानी रेजिग्नेशन देऊन जे ऍक्टिंग आता डेप्युटी सरपंच असली त्याच्यानंतरची असली आयशा बी. सो ती आयशा बी कितें आसा ती आता सरपंच जाता, पोस्ट हेल्ड करता. सो फाटले कितलेशेच दीस जे आमचे स्टॉप नोटीस स्टॉप वर्क ऑर्डर असले तेजे सायन करपाक ही अवेलेबल ना. इवन पंचायत सेक्रेटरीन एबसेंट रावला म्हटल्यार तेणी लीव घालून रावलो आसा. सो कशें तरी ते पोस्टपोन करता, फुडें फुडें धुकलता. आमकां डेली कितें ना कितें रिजन्स मेळटा. 19 एप्रिलाक आमची ग्रामसभा जाल्लेली, 27 एप्रिलाक तेंच्यांनी 28 एप्रिलाक तेंच्यांनी ती स्टॉप नोटीस काडलेली आसा. ती प्रॉपर ड्राफ्ट केल्लेली नासलेली. ते पसून ह्या हितून मेन्शन केल्लेलें आसा की तेंच्यांनी प्रॉपर ड्राफ्ट करूंक ना. फ्रॉडुलंट पंचायत रिझोल्युशन अँड एनओसी फॉर एक्सेस ऑफ रोड टू द सब्जेक्ट प्रोजेक्ट. डायरेक्टराक सांगला की हितून लक्ष घालपाचें, बिकॉज केस जेन्ना चल्लेली आसा तेन्ना एक्स सरपंच कित्याक कन्सर्न पार्टी बरोबर जे ओपोजीट पार्टी आसा जेंचेर केस चालू आसा अजून, सो त्या बरोबर ते कित्याक मेळोन कितें कसली खिचडी तयार करता. सो हेच्या बरोबर इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपर जावंक जाय. इल्लिगल परमिशन ग्रांटेड विदाउट ड्यू प्रोसेस. सो हितून आमी मेन पॉयंट हायलायट केल्लो आसा की 50 हेक्टराच्या जास्त लँडाचेर हे कन्स्ट्रक्शन आसा आनी एज पर एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट तितून इसी क्लियरन्स एनवायरमेंट क्लियरन्स ही घेवंक जाय. एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट हे जावंक जाय. ऑल द ऑफिशियल्स सरपंच, डेप्युटी सरपंच आनी पंचायत सेक्रेटरी हेंचेर तेंच्यांनी एक्शन्स घेवपाची इमिजिएटली तेजी एक्शन स्टार्ट करूंक जाय. सद्याक हांगा कारापूरचो विशय आसा. सो कारापूरच्या विशयाक लागून आमी हांगा येयल्ले आसा. त्या दिसा हांव कारापुरा वचून तांकां सपोर्ट दाखयलो. आयज तेंच्यांनी म्हाका जेन्ना सांगलें की डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन येवचो म्हणून हांव डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन येयलो मुद्दम तांकां सपोर्ट करपाक लागलो. आनी अशेंच फुडें बसून जे जे गांवचे लोक म्हाका उलो मारतले त्या गांवांत आमी वयतले. कारण कितें आसा की गोंय आमकां साल्वार करपाक जाय. हांगा खूब जाण कितें कितें उलयतले पण ते आमकां लागना. आमी बरे भशेन आमचें गोंय राखपाक लागून आमी काम करता. अराउंड 1:30 आमकां इन्फॉर्मेशन येयली की म्हाजो ड्युटी ऑफिसर PSF प्रथमेश महाले ड्युटी ऑफिसर एट लायन 9. सो त्या दिसा पुलीस स्टेशनाचेर इन्फॉर्मेशन येयली की assault has been taken place at Banhaule. So immediately my staff proceeded at the spot. We have seen that it is true that assault has been taken place. Then the victim was shifted to the GMC hospital, and accordingly my PSI has taken the complaint of Mr. Zian Alvarez is from nowhere against two persons, namely Ransley and Sherman Grace. Yes, Ransley is from Ponda and Sherman is from Naveli. Immediately we have on that particular day, same night, we have apprehended the accused person, Mr. Ransley, and placed him under arrest. And the very next day, the second accused person, Gracious, is also apprehended, and both the person has been arrested in that particular case. And sections attempt to murder has been applied for that particular case. And accordingly, आमी समतोच ताका रांसलेचो रिमांड घेतलो. ताका 5 दीस रिमांड केला. ही इज इन द कस्टडी. मर्डेचो पंच वांगडी लवू ठाकूर हांकां बापूय पुतान बडयलो. पुलिशेंत कागाळ नोंद, तपास चल्ला. म्हापशेच्या अलंकार थिएटरा कडेन जेवणाच्या बिलावेल्यान वाद जावन मारबडय. हातूंत बापूय पूत गंभीर जखमी. साळगांवां महाराष्ट्र पासिंग टॅक्सीन खंय गाडयेक सायड दिवंक ना म्हूण फातर मारून ग्लास फोडपाचो प्रकार घडलो. When the Mapsa JMFC court granted bail to Ajay Gupta, who is an accused in the case registered by Mapsa police for forging documents to obtain the excise license for Birch nightclub, soon after the order of the Mapsa JMFC court, Goa government filed a petition before the High Court seeking cancellation of bail of Ajay Gupta. The contention of the state was that Ajay Gupta would be required for custodial confrontation with Luthra brothers. It was contention of the Goa government that Ajay Gupta will be required for confronting the Luthra brothers once Mapsa police gets custody of Luthra brothers. But pending that petition before the High Court, Mapsa police got the custody of Luthra brothers. They were in police custody for the custodial interrogation, and later on the Mapsa JMFC court also granted bail to Saurabh and Gaurav Luthra.
But when this matter came up for hearing on Thursday before the High Court, pleading not to dispose of this petition, Goa government submitted that they are preparing a separate petition pleading to cancel the bail granted to Luthra brothers also, means bail granted to Saurabh and Gaurav Luthra are also going to be challenged before the High Court. Noting the submission made by Goa government, the High Court has granted liberty to Goa government to file petition, and even the liberty is granted to mention this matter before the vacation bench for hearing. It is expected that if the petition is filed by Goa government, then this matter may come up for hearing on 20th May. Mukesh Kumar for Prudent